कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। दिवचल साखळे रस्त्यावयल्या कोडाळ कारापूर वाठारात बुधवारा हो अपघात घडलो। ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचे नाव आदर्श प्रभाकर मुरगोड असे आसा आणि तो तरणाटो बेळगावचो आशिल्ल्याचे कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 28 वर्सां पिरायेचो आदर्श आपले KA 22EU 4333 ह्या नंबराचे बुलेटी वयल्यान साखळेच्या दिकेन वतालो। कोडाळ कारापूर वाठारात आशिल्ले PWDचे उदकाचे टाके कडेन पावतकीच फुडल्यान येवपी GA 07U 6444 ह्या नंबराचे कारीन आदर्श हाचे बुलेटीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या धपक्या बराबर आदर्श रस्त्याचेर आपटून गंभीर जखमी जालो। गंभीर जखमी आदर्शाक बेगोबेग उपचारा खातीर साखळेच्या सामाजीक भलायकी हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात थंय उपचार चालू आसतना ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघाता उपरांत अपघाताक कारणीभूत थारिल्ले कारी सयत कार चालकान अपघात स्थळा वयल्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक योग्य दिका दिली। उपरांत सांजे मेरेन अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चालकाक अटक करपाक दिवचल पुलिसेक येस आयले। पुलिसेन कार चालकाक अटक करतनाच अपघाताक कारणीभूत आशिल्ली कार ताब्यात घेतल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या कार चालकाचे नाव समीर मधुकर पाटील अशें आसा। पुलीस उपअधीक्षक जिवबा दळवी आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI रश्मीर मातोंडकर ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।